Mochakatir mocha modlo Vortya deva nivolo Ito soda yadnikamso Ito soda yadnikamso बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सुम्या जेजूच्या आप परगटणेचे परबेचे तयारीचो आयज चवथो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा बूध दिवया जेजूचे गवाय जावया. देवाची शिकवण जिविताक नवी दिशा दिता. दर एक कुटुंब जावन आसा मुलावी शाळा जंय मनशाची वाड जाता आनी मनीस सगल्या वाटांनी गिरेस्त जाता. जेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितांत आळपळी येतात, चुकतात, दुबाव उपरासतात, प्रश्नांक सांपडटात, तेन्ना तांकां बरी बूद दिवंक आनी तांचें जिवीत परत आळकोल्यांक फुडो करूंक निटायेर हाडूंक तांकां जेजूशी लागीं हाडूंक आनी समाजांत बरे बुदीचे गवाय जावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आयज आमचो पाद्र विगार फादर ऑर्लांडो मार्कोस आपलो जल्म दीस संभ्रमता. ताच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासताना ताका देवान आमचो गवळी म्हूण फावो केलो देखून देवाक दिनवासुया. आमचे फिरगोजेंत तो आपलो गवळीक वावर करतना देवान ताका बरे भलायकेन राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो सगल्यांचो आदार आनी सहकार ताका सगल्या वेळार फावो जावंक ह्या मिसांत ताचे पासत मागुया. आनी मिसाचे भेटेन पवित्रपणान आमी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगल्या उचारून सांगता. मनान चिंतनान तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमचो अपराध अमचो अपराध अमचो बोबड अपराध हे पसत बायक्यो सदां संकवाद मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदा देव आमची काकलूट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक बापो. आमेन. Sonia
प्रार्थुया. सांगला ते भाशेन आयज आमी आमच्या पातविकारा पासत मागुया. देवान ताका पयली सुवातेर बरी भलायकी दिवं आनी आपले कुरपेन ताका वाडोवंक किरीत भाशेन ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. सोर पदवीदारा देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सैबान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान कोरी भक्ती सुरू जाली आनी सपूर्णायेक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणनाथ. तो एकलोच मनशांक तुजें दैवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रातको चलयता सासणाच्या सासणां. बागियोन जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपूर बायेच्या भुरग्यांनू, शेवटाचो काल हो एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्तांव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काल म्हूण गमोन येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हे अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यात,
आनी सगळ्या वस्तूंचे तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटोच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ली परी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली सगळीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासू प्रितोम संतोसू. जबाब परतून म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासू प्रितोम संतोसू. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाक सोदगितां गायात. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासू प्रितोम संतोसू. सर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासू आख्खो संवसार. खूब व्हडला दर्या सागर, आयकोन दी ताचो गणगण. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासू प्रितोम संतोसू. फळां सयत पिकाळ जमीन बरकटू आनंद भरीत. रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू खुशाल भरीत. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासू प्रितोम संतोसू. मुनसोबी प्रितमेची सगळी नीत संवसाराची पोरजांची कोच्याक जोडटी परमेश्वर हुबले येता. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासू प्रितोम संतोसू. उडगाराक सगळीं उबी रावया. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचे देणे केले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सुवाबा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ओरंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोबे आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातीक तो देवा सोबे आसलो. ताचे बरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे बिणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सोबे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान पोरजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव. सोगटांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवच्याक तो आयल्लो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरूय संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरचीन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वोंडावणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला.
सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची महिमा आमी देखल्या. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची काश्या महिमा. जेसू क्रिस्ताचे शोभोर्तो महान्ये. प्रितीच्यानो आयज आमी नियाळटा बूध दिवया जेजूचे गोबाय जावया. हांव जाणा एक गरीब मनीस भाड्याक रावतालो. सामको गरीबसाणे नेणार कांयच नासलें तांचे लागीं. पूण मागीर ताणें एक रोस ऑमलेट करपाचो गाडो घातलो आनी खऱ्यानूच ताची रोस ऑमलेट इतली बरी लागताली. हांवें नक्कीन केल्या ती. इतली बरी लागताली लुटी पडटाल्यो. आनी हे भाशेन ताणें एक व्हडलें घर बांदलें. जागो घेतलो, व्हडलें घर बांदलें. ताचे लागीं थोडो भोव दुडू जालो. हांव चिंतूस हें डिमॉनिटायजेशन जालें तेन्ना आमच्या आदल्यांची जायते फावटी संवय आसता आनी ती नेणार मनशां ती कितें जोडटाले ते घोडे दवरतालीं घरान. हातुना पोंदा वो खंयसरूय दवरतालीं. आनी हे भाशेन ताचे लागीं जायतो दुडू आसलो. डिमॉनिटायजेशन जालें तेन्ना हो दुडू बँकान घालूंक गेलो तेन्ना ताका धरलो. ह्या साद्या मनशाक कोणे तरी एक बरी बूद दिवंक जाय आसली. पयले सुवातेर तो जोडटाना आरे हे भाशेन पयशे दवरनात, बँकेन घालूंक जाय. वो जायत घोडे ताचे हे कोश्टाचे दुडू ते बँकेन घालतना पुऱ्यान कोणे तरी एक बरी बूद दिलोली जाल्यार जायत घोडे इतलें नुकसाण ताका जावचें नासलें. पूण खूब नुकसाण ह्या मनशाक गरीब दादलो तो, गरीब फामील ती आसलोली ते भाशेन हें नुकसाण जालें. तर ही बूद दिवप जायते फावटी आमकां गरजेचें. सगळ्या वस्तूची आमकां म्हायती आसना, जाणविकाय आसना. पूण दुसऱ्या मनशांक त्या वस्तूची जाणविकाय आसता. तर असल्या मनशांनी नको तांकां फावो ती बूद दिली जाल्यार जायते बऱ्याक पडटा, जायते फायद्याचें पडटा. आयज संवसारांत कितलीं मनशां एकसूरपणान जियेतात, डिप्रेशन हातून जियेतात. कोणे तरी तांकां बरी बूद दिवंक जाय, बरो सांगात दिवंक जाय, हातूंतली कोण भाशेन भायर सरचें. एका मनशाक दिसता कोण म्हजो मोग करिना आनी असले परिस्थितीन आसतना खंयचे दिशेन चलचें, कशें चलचें, कितें करचें, कितें म्हूण करचें जायते फावटी सजमना. बूद दिनार ह्या असल्या मनशांक खूब गरजेचो आसता. जायते फावटी आमचे फामिलीन आमी पळयता बायलां दुसऱ्या बायलां फाटल्यान भोंवता. घरकार जाणा घरकार हे भाशेन करता म्हण जायते तुफानां हे भाशेन ल्हान प्रश्न घराब्याचे. मागीर घरकार नको कितें करपाचें हे दादल्या सोबे, हांवें ह्या घरान रावपाचें, सोडून वचपाचें, भुरगीं आसात कितें करपाचें तांकां. जायते फावटी असले प्रश्न येतात आनी असले परिस्थितीन दोगूय मनशांक बायलांक आनी तांच्या भुरग्यांक पर्यान कोणे तरी एक कावन्सिलींग, एक गायडन्स, कोणी तरी फावो ती बूद देवाच्या उतराची दिवपाची गरज पडटा. आनी हें चडूच आनी चडूच जाता आयच्या समाजांत. एक चेडू वो एक चेडो सोजमुया, ती म्हणटा आय हॅड अ क्रश ऑन हिम. म्हणजे ताका सोडून इतली मोगान आसली, सोडून दिली आनी मागीर हें चेडू नकळो आतां कितें करपाचें तें. जायते फावटी भुरगीं मागीर जीव दिता. असल्या वेळार तांकांय कोणे तरी एक बरी बूद दिवपाची गरज आसा. बरो सांगात, बरो तेंको, सपोर्ट, सहकार असल्या परिस्थितीन दिवपाची गरज आसा. प्रितीच्यानो, ह्या आधुनीक काळान आमी जियेता वो आधुनीक काळ कन्फ्यूज वर्ल्ड.
सगळे कन्फ्यूज जावं कशें ह्या संवसारांत आनी जायते फावटी स्वता लिपलोली आसतात ती स्वता उक्तीपणी दिसती पडनात व ती कल्लड केलोली आसतात ते सोत म्हूण दिसना तेन्ना हे सोत म्हूण दाखोवपाक खरो उजवाड जे भाशेन शिव वर्तमानांत तुमी आयकलां देवाचें उतर जावन आसा उजवाड आमच्या मनार उजवाड घालपाक कोणे तरी आमकां सांगात तेंको दिवपाची गरज आसा आपल्या आवय बापायनी पयले सुवातेर आपल्या भुरग्यांक बरी बूद दिवपाक गरज हे शाणेपण पवित्र आत्म्याचे देणे सगळ्या आवय बापायक गरज आसता पयले सुवातेर करियर गायडन्स जेन्ना तुजे भुरगे 10वेक पावले 12वेक पावले ताणें नोकरी कोत्ता तसले व मेळटा तसले शिकप करूंक जाय तो खंयचे दिशेन वेचे हे आवय बापायक खबर आसता जायते फावटी आवय बापूय आपले कितें मनांत आसा आपली खुशी आसा ती आपल्या भुरग्याचेर तापतात हें सारकें ना तुमी ल्हान आसतना तुमच्या भुरग्याक घडये तुमी पळयला ते मोडटाले फोडटाले घोडटाले मोडटाले फोडटाले घोडटाले ते घोडटाले गरजेचे ह्या भुरग्याक घडये असलो टॅलंट आसत घोडपाचो पूण तूं ताका दोतोर करूंक सोदता सोदमये व इंजिनियर करूंक सोदता घडये ताका मेकॅनिकल वस्तू बऱ्यो आवडटा तो आवय बापायक ल्हान आसतना आपल्या भुरग्याची खबर आसता ह्या भुरग्याक कितें आवडटा हें भुरगें खंयचे दिशेन वचूंक शकता कितें ताचे लायक्स कितें ताचे डिसलायक्स हें भुरग्याक बरे भाशेन गायडन्स दिवपाक शकता हांव आमचे सेमिनारीन जायते फावटी पळयता आनी तुमचेय मतें अशेंच जातलें 80% पडली ओके सायन्स कोणें सांगना 80% पडल्यार तुवें सायन्स घेवपाची म्हूण सारकें फावो तें करियर गायडन्स दिवपाक जाय ताका कितें आवडटा कितें आवडना खंयचे दिशेन तो वचूंक जाय हें आमी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक बरी बोध दिवपाची गरज स्पेशली इन मॅटर्स ऑफ करियर गायडन्स गरज बरी बोध दिवपाक कारण भुरग्याक ती पिरायेर बडे सोजमना पूण आपले मात तापी नाका भुरग्याचे कितें लायक्स डिसलायक ते सोजमूंक गरज दुसरी वोस आनी भोव करून आवय बापूय हातून सामकी चुकतात ते म्हळ्यार सेक्स एड्युकेशन हे भुरगे तुजे वाडटा तेन्नाच सांगोंक जाय आमी व्हडली चूक करता आवय बापूय ती म्हणल्यार तुजें तरणाटें भुरगें आसा वा चेडूं आसा ते मोगान पडले आनी मागीर तूं सांगता आरे मोगान पडनाका म्हूण ताका सोड म्हूण हे मागीर सांगपाची वस्त न्हय मोग म्हणटा तो एक स्ट्रॉंग इमोशन ते सट्ट करून तूं सोड म्हणल्यार सुटना ते भाशेन तर आमी कितें करूंक जाय तुजें भुरगें ल्हान ल्हान आसतना वाडटाना जाणा तूं तें एका दिसा मोगान पडटलें तुज्यान तशें दवरूंक जायना तर हे खरें मोगाची समजणी आनी तेच भाशेन आमचे कुडीच्या लिंगाची समजणी आवय बापायनी दिवपाक गरज आपल्या भुरग्याक मोगान पडोन पासून रावतात आनी मागीर सगळीं झगडीं झुजां मारामारी भुरगे धांवताय पडोन वेता आनी फोर्सान बंद करूंक सोदता नाका म्हणटा हो चेडो हे आदी फुडेंच आमी तर आमच्या भुरग्यांक सांगलोले कोण भाशेन तुका बुलोवंक शकता कोण भाशेन हो कसलो चेडो तुवें सोदूंक जाय बरो कॅरेक्टर ह्यो वस्तू आमी तर भुरगे वाडटाना आमी शिकयले जायते गरजेचें जाता असली बरी बूद आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक फाटीं आसतात आमकां घडये ती लॉस दिसा कोण उलयतलो सेक्स एड्युकेशन आनी कोण सांगतलो पूण मागीर उलयतात मोगान पडल्या उपरांत भोव कठीण जाता आदी फुडेंच भुरगे वाडटा सुमार 11 वर्साचे 12 वर्साचे जाता तेन्ना आमी ह्यो वस्तू आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय ही जावन आसा एक बरी बूद आमच्या भुरग्यांक दिवपाची तिसरी वोस आमी आवय बापूय चुकतात ती म्हणल्यार भुरगे कितें मागता तेन्ना आमी सट्ट करून ती वोस दितात आतां ऑनलायन क्लासीस आसा तो भुरग्यांनी कितें मागलें तुमचे लागीं मोबायल मागलो तो टाट्ट करून तुमी मोबायल दिलो तुमच्या भुरग्यांक प्रितीच्यान कसलीय पर्यान एक वोस येता तेन्ना एक मॅन्युअल येता एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचो बूक येता
आनी जेन्ना तूं तुज्या भुरग्याक पर्यान इन्स्ट्रक्शन दिता तेन्ना गॅजेट्स दिता तेन्ना इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज. तुवें मोबायल मागलो म्हूण ताट्टू करून मोबायल दिलो. भुरगो चेडो तुजो बायक मोटरसायकल मागता देव ताट्टू करून तुवें बायक हाडून दिली. पूण कितें तरी तुवें सांगलां तुज्या भुरग्याक कोण परी बायक चलोवंक जाय ती कोण सांगता. हांवें जाल्यार खंयच्याच आवय बापायक हे भाशेन पळोवंक ना. तुवें हे भाशेन ओवरटेक केन्ना करूंक जाय ह्यो वस्तू शिकोवपाक जाय. मागीर तुजो भुरगो नकळो आसतना फास्ट वता आनी एक्सिडेंट जावन मरता आनी आमीच मागीर रडटा. एक गॅजेट दिता तेन्ना ताचो कसो वापर करूंक जाय म्हणजे नॉट ओन्ली मॅन्युअल तो इन्स्ट्रक्शन येता तोच न्हय पूण कशे भाशेन सेल्फ कंट्रोल तुका आसूंक जाय ह्यो वस्तू शिकोवपाक जाय. आतां आमी ऑनलायन आसतले ऑनलायन आसता तेन्ना ताट्टू करून सगळे बुरशे येता. आयज मोबायलाचेर सगल्यो वस्तू एडवर्टीजमेंट तोच येता. सो आमी आमच्या भुरग्यांक आदी फुडें शितूर करूंक जाय ह्यो वस्तू कितें त्यो ह्यो वस्तून पडल्यार मागीर तुज्या मनान रिगतले काळजान रिगतले ह्यो वस्तू सांगूंक जाय. मोबायल कसो वापरचो तो एक टीव्ही पर्यान पळयता तेन्ना खंयचो सिरियल तुवें पळोवचो खंयचो वायट आनी कारणूय सांगूंक जाय. दाडाय कितें पळयता WW कोण फोडटा मोडटा आनी मागीर तुजो भुरगोय फोडटा मोडटा आनी मागीर म्हणटा भुरगो मस्तो जाला. द चॉयस ऑफ सिरियल्स सगळीं नाटकांचे सिरियल्स पळयतात आनी बो करून बायलो नाटकांचे कोण कितें वीक घालता कोण कोणाक कितें करता नाटकायेन फोटी सांगता नाटकायेन बगता असले सिरियल पळयता आनी आपल्या जिवितान मागीर तशेंच करूंक पावता. द चॉयस ऑफ सिरियल्स कोणी तरी तांकां बूध दिवंक जाय बो करून आपल्या भुरग्यांक सांगूंक जाय हो सिरियल तुज्या मनाक गोडे वायट प्रभाव हाडटलो. हो सिरियल गोडे तुका ते भाशेन एग्रेसीव करतलो. ही वस्तू आमी सांगूंक जाय. काडली टीव्ही दिली काडलो मोबायल दिलो काडली बायक दिली कोण शिकयतलो भुरग्यांक ह्यो वस्तू कशे भाशेन वापरतल्यो त्यो. ही बरी बूध आमी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता एक पॉलिटिशियन पर्यंत ताका PA आसता पर्सनल एसिस्टंट. कित्याक हो पॉलिटिशियन रावता आपणाक कोण तरी बूध दितलो कोण भाशेन हांवें वागूंक जाय. सगळे कडेन हे भाशेन बूध दिनार आसतात. आदल्या कोरारान पर्यंत तुमी पळयले जाल्यार जावं दावीद पातशाय सगळे पातशाय राजा आसलोले तांकां बूध दिनार आसलोले आनी जायते बूध दिनार प्रॉफेट्स प्रवादी आसलोले. ते तांकां सोत तें कितें सांगताले कितें बरें तें सांगताले कितें वायट तें सांगताले उमके भाशेन वाग म्हूण सांगताले. देखीक धरुया आमी इसायास प्रवादी जेन्ना आहाज हो राजा आसलो सावथ इस्रायल जुदाचो राजा आसलो तेन्ना इसायास प्रवादी सांगता तूं भियेनाका देव तुज्या सांगाता आसा. कारण नॉर्थ इस्रायल आसलें ताचेर आक्रमण आनी सिरिया ताचेर आक्रमण करूंक चिंता म्हूण ताच्या मनान पडलें हो मागीर दुसऱ्यांची दुस्मानाचो सांगात घेवन झूज मारूंक चिंतालो. इसायास प्रवादी सांगता नाका आनी तेन्ना तो आयकना म्हूण आमकां हें जेजूचें बाकीत मेळटा. एक आंकवा चली एका भुरग्याक जल्म दितली आनी हो भुरगो आमकां सोडवून हाडटली. हे इसायास प्रवादी तेन्ना सांगता हे राजाक आहाज राजा कारण तो आयकूंक सोदिनासलो. ही गुणां कशी तो ताका दिता. तो प्रितीच्यान ही आदल्या राजांक पर्यंत एक प्रवादी आसतलो कोण तरी बूध दिनार कितें सारकें कितें वायट त्यो वस्तू सांगपाक आसतालो. आमच्या बिस्म साहेबाक पर्यंत अ बॉडी ऑफ कन्सल्टंट्स म्हूण आसता. सगळे तुमच्या पाद विगाराक पर्यंत हांगा म्हणटो पातकूर ना पूण दुसऱ्या फिरगोजांनी पातकूर आसता. हो पॅरिश कावन्सील मेंबर्स आसतात बूध दिवपाक सांगात दिवपाक सहकार दिवपाक. कारण ही बूध गरजेची जाता. जायते फावटी एकलो चिंता तें उरफाटें जावंक शकता देखून दुसऱ्याची बूध घेवप हें आमकां खूब म्हत्वाचें. आनी हे पासून आयज आमी पळयता पाद विगाराक पर्यंत पॅरिश पास्टरल कावन्सील हाचे वांगडी आसतात फावो ती बूध दिवपाक सारके वटेन वचपाक. दर इस्कॉलाक आतां तुमी पळयतात कावन्सिलर्स आसात
जे सायकोलॉजी शिकल्यात आनी भुरग्यांक हे कावन्सिलींग दिता. आमचे सिमिनारीन पुऱ्यान कावन्सिलर्स आसा, तेच बरोबर स्पिरिच्युअल डिरेक्टर्स पुऱ्यान आसा. तरी हे बूत दिवप भोव गरजेचें. कारण भुरगो वाडटा तेन्ना जायते फावटी आमकां सजमना आनी अणभव आसना जिविताचो. कारण ह्या जिवितान आमी केन्नाच हे भाशेन चलोंक ना. तेन्ना बूत घेवपाची आनी बूत दिवपाची गरज पडटा. आनी ह्या असल्या फावो त्या मनशाची फावो ती बूत घेवप भोव गरजेचें जाता. हो बूत दिवपी कितें करता? ताचें कार्य म्हणजे जें सोत लिपोन आसा तें उक्तापें करपाक. कसलेय सोत लिपोन आसा वा कसली वस्त कोणूय नकळो तें उजवाडाक हाडपाक. आनी हें हांवें सांगलां ते भाशेन आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा. भोव करून आमकां उजवाड येता देवाच्या उतराचो. देवाचें उतर आयज आमकां शिव वर्तमानान मेळटा, जो हांव सांगता. देवाचो शब्द आमच्या मनार, आमच्या काळजात उजवाड हाडटा, आमकां समजणी दिता. देवाचें उतर समजणी दिता कोण भाशेन हांवें म्हज्या घरकारा सोबे वागूंक जाय, कोण भाशेन म्हजे घरकान्नी सोबे, म्हज्या भुरग्यां सोबे हांवें वागूंक जाय. जेन्ना टावट्यो जाले तेन्ना कितें हांवें करूंक जाय. देवाचें उतर आमच्या काळजा मनार उजवाड हाडटा. आनी हें आमकां आयज देवाचें शिव वर्तमानान आमकां मेळटा. देवाचो शब्द मनीस जालो जेजू क्रिस्त, ताणें ही खरी वाट आमकां शिकयली. आपल्या प्रवचांतल्यान, आपल्या उतरांतल्यान ताणें कोण भाशेन मनशाक जिवंक जाय हें देवाच्या उतरान आतां आमी बरोवन दवरलां बायबलान. तातूंतल्यान ताणें ते उतरांतल्यान पयले सुवातेर परगटलें. तर हें देवाचें उतर भोव करून गरजेचें. आनी हें देवाचें उतर जायते फावटी परगडटात, पूण पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती जाय. हें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें जाणवाय. बूत दिवप एक देणें कशें पवित्र आत्म्याचें. आनी पवित्र पुस्तक बरयलां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती. देखून पवित्र आत्म्याक आमी उक्ती आसूंक जाय. आयज जायते देवाचें उतर परगडटात पूण वांकडे परगडटात. देखून आमी पवित्र आत्म्याकूय उक्ती आसपाची गरज. फावो ती बूत आमकां मेळटली जाल्यार. हांव पळयता क्रिस्तांवांक एक एडवांटेज आहा. दुसऱ्या धर्मा मदें लोकां मदें क्रिस्तांवांक एक एडवांटेज आसा. कित्याक एडवांटेज आसा? तांकां देवाच्या उतराची मोडणी, ही बरी बूत देवाच्या उतराची खंयचे दिशेन चलोंक जाय आमकां दिसा दिसपोटी मिसाक मेळटा. असली एडवांटेज दुसऱ्यांक ना. देवाचें उतर वाचून सगळे पोरजांक ते थोडे कोडे शिकतात आसतले, पूण सगळे पोरजेक हे भाशेन मेळना. देवाचें उतर वाचतले, ताची परगटणी दितले. पूण क्रिस्तांवांक जायत्यो संदी आसात. पयले सुवातेर मिसाचे भेटेन हो सेर्मांव जाता तेन्ना देवाच्या उतराची मोडणी जाता. तातूंतल्यान आमकां बरी बूत मेळटा. कोण भाशेन आमी चलचे तें आमकां मेळटा. वेडिंग सर्मन हांव हाचेर एक लक्ष घालता. वेडिंग सर्मन जायते फावटी एक निमाणी बूत कशी देवाच्या उतराची आमकां त्या दिसा तुमच्या रेस्पेरा दिसा पाद्रेन कोणे तरी सांगलोलो. आनी निमाणी बूत इतली गरजेची. कोण भाशेन लग्न जिवीत जिवपाक जाय तें, पूण कोणी तो रिकॉर्ड केला? सगळे वेडिंग तुमी मुद्दम पळया, कोणाच्यो काजराच्यो सिडीज पळयात, सगळे A to Z आसतले. कोण रोस काडटा आनी कितें करता सगळे आसतले. कोण टोस करता तो पुर्यान आसतलो, पूण सेर्मांव आसतलो. ह्या सेर्मांवान आमकां बरी बूत मेळटा. कोण भाशेन लग्न जिवीत जिवपाक जाय तें तो सेर्मांवच ना. देखून आमी दाखयता की आमकां हे बरे बुद्धीची गरज ना कशी. हें देवाचें उतर गरजेचें न्हू. हांव म्हाका जाय ते भाशेन जियेतलो आनी मागीर फोंडान पडटा. प्रितीच्यान गरजेचें हो सेर्मांव. देवाचें उतर आयज शिव वर्तमान सांगता मनार उजवाड हाडटा. हे देवाच्या उतराचो मोग करूंक जाय. प्री नापशेल इन्क्वायरी करता पाद्री, तुका सोजमायता कोण भाशेन काजार जावंक जाय, कित्याक काजार जावंक जाय, कसल्यो तुज्यो जबाबदारी. आयज जायते फावटी हातून पर्यंत सिरियसनेस ना लोकां वाटेन. आनी बेश्टी 5 दिसांनी 7 दिसांनी काजार जावंक सोदतात, सारकी तयारी करिनासतना. प्रितीच्यान सारक्यो ह्यो वस्तू देवाच्या उतराच्या उजवाड आमकां गरजेचो.
बावतीन तूं पोदोवन जाता तूं मोदोवन जाता तूं भुरग्याचो आवय भुरग्याचो बापूय जाला तुका देवाच्या उतराची समजणी आसूंक जाय तुजी जबाबदारी कितें ती समजून ते पासून घेवपाक तुमी तयार ना जायते फावटी बॅप्टिजमल इन्स्ट्रक्शन्स तर फादर कितू सांगत रे तातूंतल्यानूच आमकां बरी बूत मेळटा आनी ह्यो संदी दुसऱ्यांक मेळना आमकां क्रिस्तांवांक मेळटा त्योच आमी घेवन फाटीं रावतात आनी देखून दुसऱ्या लोकां परस पर्यंत आमी एक वायटवें जिवीत जियोवपाक पावतात कित्याक आमी ही देवाच्या उतराची बरी बूत मेळटा जाणवाय मेळटा दिशा मेळटा ती आमी आयकोंक सोदिना आमी आमचेच करूंक सोदता तर प्रितीच्यानो हे भाशेन जियेल्यार जावचें ना आमकां बरी बोध दिवपाची गरज जायते पावटी थोड्यांचे प्रॉपर्टी मॅटर्स कोण एडवोकेट आहा जाल्यार बरी बूद दी कितें करूंक जाय रिसॉल्व सगळे शेजारी झगडटात आमी खबरो करतात आमी आसतात कोणे तरी एक बरो एडवोकेट आहा बरी समजणी दिलोली जाल्यार जायते प्रॉब्लेम सॉल्व जातात घराब्यान गो बायले मदें जायते टावट्यो जाता जावं पाद्रीक येवन सांगलें जाल्यार पाद्री हो प्रश्न तुमचो सुटावो करूंक शकता जावं फॅमिली सर्वीस सेंटरात जायते वस्तू सवलती आमच्या धर्मान आसात त्यो आमी घेवपाक जाय एक कुमसारान पर्यंत तूं कुमसार तुजें पातोक सांगता तेन्ना पाद्री तेन्ना पर्यंत तुका एक बरी बोध दिता कितल्यो सवलती आसात फक्त आमी आयकोंक सोदिना आमी आयकोंक सोदता जे म्हाका आवडटा ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आयकोंक सोदिना देवाच्या उतराक आमी कान दिवंक जाय त्या प्रमाणे चलूंक जाय कारण हेच देवाचें उतर आमच्या मनार उसवाड हाडटा आमकां बरी दिशा दिता इस्कुर्पा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया सगळीं बी रावया थोडे आमचे गोडसो बापा मुखार घालुया आणि देवाच्या उतराची आणि पवित्र सभेचे शिकवणेची वळख पोरजेक दिवंक आणि अशें आपले पोरजेक पवित्र सभेचे भांडार उक्तें करून बरी बूद दिवन तांकां वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी व्हड व्हड प्रकल्पां म्हणजे डेव्हलपमेंट्स वरवींच देश सुदारता असलें चिंतप पयस करून मनीसपणाक अदीक मान दिवंक आनी सैमाची निगा घेवंक उपकारता तसली प्रकल्पां येवजूंक बरे बुदीन आपले पावल मारूंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया दुसऱ्यांक आदाराचे जावचे पासत आमी आमच्या कुटुंबांनी पवित्र सभेचे शिकवणेक सदांच उक्ती रावंक आनी देवाच्या उतराची शिकवण आपणावन नोसरलोली आनी भावार्थाची मनशां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया आयचे नोवेन
समरमतल्या पवित्र खुर्साचो समुदाय आनी नेसिदात सायबिणीचो समुदाय ह्या गोराब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ती सगळीं नेणार कशी न्हय पूण बरे बुद्धीची जावन एकचार सांबाळटली आनी राखतली जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आयज आमच्या पाद्र विगारा फादर ऑर्लँडो मार्कोस हाच्या जल्मा दिसा सोमेयार हाचे सांगाता ताच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासताना देवान ताचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक ताणें आपलो गवळीक वावर उर्बेन आनी नेटान देवाच्या मोळ्यांत चालू दवरूंक देवाची कृपा बरी भलायकी आनी सायबीन मायेचो सांगात ताका मागुया. बापा मगळा या आमच्या बाबान आमच्या नबान तुडे आमच्यो गोरसो तुजे मुखार घातल्यात आमकां फावो तितले तूं फावो कर आनी आयज वाडदीस मनयतात आमचो पाद बिगार फादर ऑर्लान आनी तेच भाशेन म्हजोय कोपेलांव गांवचो फादर सायमन डिकुना आनी दुसरे सगळे वाडदीस मनयतात तांचे बापा मगळा तांचे शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भयणी बाबनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा कोरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपसयताय. ह्या योजना वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सकोर आनी हे पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी सांग निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताक उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्या सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच जाळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचगीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका सोय. उंचगीन तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराची हें रगत पातचे बक्षरी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartazo good por gotuya. Jesu melo, জীবন চালা, Jesu জীবন চালা, Jesu nowia, jedno nowia, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगो शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या गोडशांची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसलीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. अशें अंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत ज्यूस तिच्या पोती, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत जोसेफात, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, भाग्यवंत जोकी मान्यान आनी सोर काळी तुका मनवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जाका जाणवाय आसा थोड्या वस्तूंची मे बी प्रॉपर्टी मॅटर्स जावं एडवोकेसी केल्या दुसऱ्या वस्तूंची ताणें दुसऱ्या गरीब मनशांक आदार करूंक जाय. तेच भाशेन
दुसरे कसले प्रश्न आसात जावं लोकनीक जिविताचे फामिलीन पर्यंत दुसरे फामिलीन पर्यंत एकामेकाक आदार दिवं येता वो आमी पादविकार पाद्री आसा तांच्यांनी हे भाशेन बरी बोध दिवन आदार दिवं येता पूण फावो ते वेळार आमी फावो ती बोध घेवंक जाय आनी न्हयच फकत म्हाका जाय तें हांवें आयकूंक तयार जावंक जायना पूण देवाचें उतर खंयची दिशा खंयची बरी वाट आमकां शिकयता खंयची वांकडी वाट ती आमकां दाखयता त्या प्रमाणे आमी आयतें आसूंक जाय ही बोध बरी बोध देवाच्या उतराची बो करून आमी घेवपाक एक एनवायरमेंटलिस्ट आसा तो पुर्यान एक बरी बोध दिता केरळा जेन्ना फाटीं फ्लड्स जाली आदी फुडें सांगलोलें हे भाशेन जातलें म्हूण कारण झाडां दंगुल्ले कातुल्ले देखून आयज आमचे एनवायरमेंटलिस्ट तेच सांगतात गोंयानूय हेच भाशेन जावंक शकता जाय तें वायट जावंक शकता बरी बोध दितात कितें फुडाराक कितें वायट जावंक शकता पूण आमी आयकोंक तयार आसूंक जाय तर बरी बोध दिवपाक आनी बरी बोध घेवपाक देवाची मजत जेजू शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरायता तूं आमकां तुजे उदार काकुटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पोदली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्याचे जिमाचे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थया बापा तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय तो तुजे काकुटीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां ओकोद मेळोन दी हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरजचो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी सोडूंक आमकां फुडें वचोशी कोर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन फादर आग्नेलो गोमीस सेमिनारीन भुरग्यांची आकारणी करता आनी तांकां शिकयता बरी बूद तो तांकां दिता तर आमी बरी बूद एकामेकाक दिवया आनी बरे बुदीन एकामेकाक जाणवायेन बरोवया
रातीक मीस 10 वाजता, सकाळी मीस ना, सांजे 9 6:15. सगळे दर एक समुदायांतले 10 वांगडी सायबीण मांयची देख घेवया, जेजूचे गोवाय जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार. सर्गीच्या बाप्पा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेमोत मुखामळ रूप पळयोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमची थाय. म्हजे खातीर मागले देखून तुमकां दिनवासता आनी वेता आसतना इलिकेक तोंडान घालून तोंड गोड करचें म्हूण मागता. Eka zinam to